तर आयच्या व्हिडिओची सुरुवात ना एका बऱ्या कामांसून अशी करूया. म्हटल्यार तुमकां कळत आसतले, अंदाज तर तुमकां लागलोच आसतलो. तर आता आमी गरम मसालो जो आसा तो भाजपाक स्टार्ट करतली. तर सगळ्यात पयलीं ना शेगडेची मातशी पुजा करून घेतले हांव आणि त्याच्या मागीर मसालो भाजूंक आमी स्टार्ट करतली. अजून ओपन बीन करूंक ना, प्लास्टीक बीन तेजे काडूंक ना. आणि मेन म्हटल्यार आयज वेदर सुद्धा खूप बरें आसा. सो चला आयच्या म्हणटा तशी सुरवात जी आसा बऱ्या कामाची ती पूजा करून करूया. सो पूजा तर झाली माझी आणि आता मी शेगडी ऑन करूया. म्हटल्यार ऑलरेडी ऑन करून चेक केल्ली आसा, बट आता मसालो भाजूंक जायना. सो तेका लागून सगळ्यात पयलीं प्लास्टीक काडया आणि ऑन करून पळोवया. शेगडी आमची रेडी आता. पावसान परत असलो तसं काळोख केलो नो. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि आयज नाही वेदर खूप बरें आसा सामकें. म्हटल्यार तितलो कंटिन्युअसली पावस पडना. सो तेजोच आमी चान्स घेतलो आणि मसालो भाजपाक घेतलो. ऑलरेडी तुम्ही पयलात आसतले आमी शेगडेची पूजा बीन केली आणि आता बाकीचे जे इन्ग्रिडियंट आहा ना ते क्लीन करपाक बसलेले आसा हांव. कारण सद्या मातशें न्हय वत येयल्लें आसा. सो मसालो भाजपाकूय बरो आणि मागीर गिरणीचेर व्हरपाकूय आमकां बरो न्हय. सो धाकटोसो ब्लॉग करता आयचो, म्हणजे तुमकां एक अपडेट दिता की आतां मसालो, गरम मसालो स्टॉकान येतलो म्हणून आणि आमी कशें कितें भाजता न्हय. सो थोडोसो असो तुमकां व्हिडिओ दाखयता. ऑलरेडी कितले फावटी हांवें भाजतना व्हिडिओ केल्लो आसा, तेका लागून डिटेल्सान आयज व्हिडिओ अशें करचें ना, बाकी शॉर्ट व्हिडिओ आसतलो. तर तुमकां फुडें कळटलें आमी शेगडेचेर कसो कितें भाजता. आणि मेन म्हटल्यार आयज आमी शेगडेचेर भाजपाची आसा. सो ती एक वेगळीच म्हणटा तशी एक्सायटमेंट. कारण जेन्ना कितें आमी न्यू घेता तेन्ना एक वेगळीच एक्सायटमेंट आसताच न्हय. सो अशे तरेन बाकी आंगणानूच बसले आमी हांगसर, कारण पावस ना तेका लागून आंगणान मातशें बसपाक तरी गावलें, नाल्यार सारकें वलें जाता हांगसर. सो आयज खूबच वेदर बरें आसा म्हणटा. तर करून हांव क्लीन करता आणि आयच्या आयजून आमकां व्हरोन तो ग्रिनीचेर दवरूंकूच जाय. लायटचोय खबरूच आसा तुमकां, लायट प्रॉब्लम करता भरपूर सामकी. सो लायट नासली, जस्ट नाव लायट दिल्या. कारण नेक्स्ट वीक म्हाका कशें करून पोस्ट करूंक जाय ऑर्डरी, तेका लागून. आणि एक अपडेट दिवंक जाय तुमकां, तो फुडें अपडेट दिता हांव. म्हणजे हळसण्या बद्दल, शेंगदाण्या बद्दल आसा. सद्या मातशें हे करून घेता म्हणजे आमकां भाजपाक बरें जाता. आणि तुमचो रिव्ह्यू सुद्धा खूप बरो येता. कारण खूप जाणांनी म्हाका सांगला आणि ज्यांच्यांनी म्हणटा तशें क्वार्टर केजी बीन घेतलेलो तेंच्यांनी आता परत ऑर्डर दिल्ली आसा 1 kg 2 kg. सो तेका लागून खरेंच मनापासून थँक्यू तुमचे की तुम्ही इतलो बरो रिस्पॉन्स दिता आमच्या धाकट्याशा बिझनसाक. तेका लागून तर चला हे करून घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. मातशी गडबड, पावस येवंक जायना, पावसा पयलीं जावपाक जाय तेका लागून. सो गायज आता शेगडी आमी स्टार्ट करूया. सो हांगसर आमची शेगडी सुद्धा चालू झाली. तर आता एक एक करून मसाला भाजूंक स्टार्ट करूया. हो पळयात संजय.
सगळ्यान पयलीं नाही आमी कोथबिरी घेतले बाजू. सो थोडे थोडे करून अशें भाजपाक घेतली, एकदमूच घालची ना भितर. सो गायज आमचं नाही मम्मी म्हणटा तशी मसालो वाजता आणि बाकीचे फोडपाचे आसता, क्लीन करपाचे आसता, ते सध्या आमचं काम करता. गरम मसाल्याचे ऑलरेडी म्हणतात तसे ऑइल पेंडिंग आसा आणि त्याच्या भायर खालच्यान परत असले तसे ऑलरेडी नाही ऍड जाल्ले आसा. सो आता बघूया. आय होप सो हो स्टॉक पावल्या पुरो म्हणून, कारण स्टॉक मागीर रोकडो हे जाता ताका लागून. बघूया आता कितले मध्ये जसो कितले पावता तो. वाजून घेतले. आता मग किती घातले? कोथबिरीत घातल्या तिने, थोडे घातलेले पयलीं, आता बाकीचे घातले. पण हळद एकदा हाड येता रे. गॅस सारखी आगे गॅस लाईट झाली तुका बरें जाता, बेगीन जाता भाजून न्हू. बारीक करूंक जाय. सो गायज आमचं नाही आमचो मसालो भाजप चालूच आसा. थोडोफारसो मसालो भाजून जालो आमचो, पण पावसान नाही काळोख केल्लो आसा आणि वारो सुद्दां सुटला सामको. तर ह्या फावट नाही सगळे चेंज जाले, म्हटल्यार आतां पावसूय पडटा. सो भरपूर म्हटल्यार भरपूर चेंज जाले सामके. तरी बट हांगसर आमी एडजस्ट करून सद्या मसालो भाजता. घरानूय नाही सारको भाजूंक गावना, तेका लागून हांगसर एडजस्ट करून सद्या भाजचो पडलो आमकां. जेन्ना पावस नासलो न्हय तेन्ना गजाल वेगळी आसली, चुली कडेन बीन बऱ्या तरेन भाजूंक गावतालो. बट हांगसरूय कशें आतां म्हणटा तशें पावसान सगळें चेंज जाल्लें आसा. सो तरी बट मसालो म्हणटा तसो बेगिनात आयच्या आयजूच आमकां तो भाजून गिरणीचेर व्हरोंक जाय, कारण मागीर मंडे असल्या कारणान न्हय मंडेची गिरण आमच्या हांगसर बंद आसता. सो एक दीस गॅप उरतले परत भाजूंक म्हटल्यार कुटूंब गावचो ना, तो एक प्रॉब्लम जाता. आनी पावसान सद्या हांगसर इतलो काळोख केला जाणा भरपूर सामको. तर आतां फकत आमचे मिरसांगो भाजपाचे उरले, बाकी एपार सगळो आमी फटाफट भाजून घेतलो. सो अशे तरेन आसा. बाकी जेवण बी करूंक जाय. ऑलमोस्ट मम्मीन जेवण सगळें करून घेतलां, फकत आतां नुस्तें बीन फ्राय करूंक जाय. सो हें जाल्या उपरांत मागीर जेवणाची तयारी करतली, म्हटल्यार नुस्तें फ्राय करून घेतली. वारो सुटला सामको. सो हे पळयात आयचे वेदर हलकेशें वत येयल्लें आसा आनी मातसो असो पावसान काळोख बी केला, बट म्हणटा तशें वत आसा. सो हे पळयात खूब दिसांनी वत येयलें, पण मातशें येयलें तरी बट भरपूर आसा तें आमकां लागून. मसालो तरी भाजूंक गावतलो आमकां. सद्या हांगसर मम्मीन सासवां घातल्या ही पळयात. सो एकदम अशी घालिना आमी, इल्ली इल्ली करून घालता. सो सासवां रोखडी जाता न्हय भाजून, तेका तितलो टायम लागना. बाकी मम्मीन हांगसून भाजूनय घेतलो आनी तो स्प्रेड करून दवरलो. ते स्प्रेड करून घेवया. सो गरम गरम आसा सामको. सो सद्या नाही मम्मीन अशा तरेन हांगसर तो घालून घेतला, म्हणल्यार तो प्रॉपर स्प्रेड करूंक जाय.
म्हटल्यार मातसो थंड जावपाक जायना, मागीरूच आमकां तो पॅक करूंक गावतलो पिशवेन, तेका लागून. सो अजून तसो स्प्रेड करूंक ना आनी हांगसरूच पेपर आनी पिशवे घातले आमी. सो तेजेरूच अशें भाजून भाजून आमी ओतता आनी स्प्रेड करता. पळयात पावसान न्हय सद्या हांगसर काळो केल्लो आसा पळयात. सकाळच्यान बरें केल्लें, आतां मात पावसान परत असलो तसो काळोख केलो. हे पळयात, तरी पूण आयज बरें केलें म्हणपाचें आनी वारोय बीन भरपूर सुटला सामको. पळयात आमी आतां मिरसांगो भाजूंक स्टार्ट केले. सो संडे हांगसर न्हय मिरसांगो भाजता पळयात. म्हटल्यार मम्मीक सद्या रेस्ट दिलात न्ही. पळयात मिरसांगो भाजता. कितें गे मिरसांगो भाजतना न्हय एकदम खणखण येता सामको भरपूर. तर चला मसालो भाजप तर चालू दवरतलो आमी आतां किचन. पावसान पळय कितलो काळोख केलो तो. पावस येवच्या पयलीं जावपाक जाय. तर गायज हांगसर हेचो मसालो भाजप तर चालू दवरतलो. हांव किचनान वयता आनी नुस्तें भाजूंक जाय तें भाजून घेता. आतां मातशी कोंकणी येवपाक स्टार्ट जातली तेका लागून. तर चला हांव किचनान वयता आनी म्हाजें जें काम आसा किचनांतलें तें करून घेता. त्या अनुसार हेंचें हें बीन जातलें. टायम सांगपाक गेल्यार न्हय प्रॉपर 3 जाल्ली आसा आनी आमचो मसालो अजुनूय भाजून जावंक ना. तर सद्या हांव किचनान येयलें कारण किचनानूय काम आसलें थोडेशें. सो नुस्तें बीन फ्राय करपाक घेतलें आनी फ्राय करपाक हें केल्लें आसा. थोडेशें फ्राय करून घेतलें, थोडेशें परत घातला. म्हटल्यार आयज 2 तरेचें नुस्तें आसा. वेल्लें बी आसा आनी बांगडे बी आसा. आनी बांगडे जे आसा ते म्हाका आनी संजयाक, वेल्ले जे आसा ते मम्मी. सो लायट हांगसर कितें तरी करता ना गेल्या पुरो कारण म्हाका आतां सांजचो व्हरून मसालो दवरपाक जाय कुटून. तेका लागून लायट जर वचत न्हय जाल्यार प्रॉब्लम जातलो कारण गिरणीचेर व्हरोन उरोंक जायना न्हय, मोव पडटलो तेका लागून. आनी हांगसर हांवें फ्राय करपाक घेतलें नुस्तें. सो आतां जेवतली बी आनी पळोवया आमचो प्लॅन खंय तरी. म्हटल्यार म्हापसा वचपाचो आसा मातसो, म्हापसा नाल्यार बिचोले कारण म्हजें काम सुद्दां आसा. तेका लागून आतां कसो कितें प्लॅन जाता तो कळटलोच नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां कारण ऑलरेडी 3:30 जाल्ली आसा तेका लागून. आनी म्हाजें खरेंच काम आसा. म्हटल्यार म्हाका मशीन सुद्दां एक घेवंक जाय, म्हटल्यार पॅकींग मशीन बरें कारण हे जे प्रेझेंट आसा न्हय ते म्हटल्यार चलना सारकें तेका लागून. तर अशे तरेन फुडें नेक्स्ट व्हिडियोन गेली जाल्यार कळटलें तुमकां. हांगसर थोडेशें नुस्तें हांवें ऑलरेडी फ्राय करून घेतलें. 2000 years later. सो गायज आमी जेवली बीन आनी आमचो आख्खो मसालोय बीन भाजून जालो. म्हटल्यार स्टार्टींग आमी दोगां जेवन घेतले आमी. आतां मम्मी जेवता. सो मिरसांगोय बीन बरे तरेन मम्मीन भाजून घेतले. हे पळयात हांगसर धापून दवरला. थंड बीन जालें तें आनी सद्या संजय जो आसा न्हय तो सिक्रेट इन्ग्रिडियंट जो आसा न्हय तो भाजून घेता. सो तें भाजप सद्या तेजें चालू आसा. तर अशे तरेन आमचो मसालो एकदाचो जालो भाजून. आनी तेच बरोबर पावसान मातशें बरें केलें की अजुनूय येवंक ना पावस आनी मातशें हें केलें पुरो आमकां की एकदां व्हरोन दवरिसर. तर हांगसर मिरसांगो दाखयता तुमकां. फटाफट म्हणटा तशें भरून घेता कारण आमकां आतां वचपाकूय जायना तेका लागून. पळोवया कशें कितें वचपाचें फुडें कळटलें तुमकां. बट सद्या तर म्हणटा तशें भरून घेवया. ते आमचो मम्मी जेवन बी येतली. सो अशेंच करून आसा. अशे तरेन मम्मीन न्हय ते मिरसांगो हे करून दवरले, भाजले बी आनी अशें बंद करून दवरले. हे पळयात. सो हे आतां आमकां पॅक करपाक जाय आनी मिक्स करपाक जाय एपार आनी मिरसांगो. सो हे पळयात गांवठी मिरसांगो म्हणटात तशें. सो चला हे सगळे मिरसांगो आतां कितें करया पिशवेनी घालून घेवया. तर गायज सद्या हांगसर न्हय गडबड चालू आसा. गडबड म्हणटा तशी. पावसूय येता आवाज करीत. आमी तें वेट बीन करून घेता म्हटल्यार वजन बीन करून घेता आनी भितरल्या भितर न्हय ऑर्डरीचे कॉल्स अटेंड करचे पडटा ते बीन चालूच आसा. सो गायज हांगसर तर आमचें काम चालूच आसा आनी व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं तुमकां एक अपडेट दिता. जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की म्हाका एक अपडेट दिवपाचो आसा म्हणून. तर अपडेट म्हटल्यार न्हय कालचो व्हिडिओ तुमी पयलोच आसतलो. म्हटल्यार तो व्हिडिओ म्हटल्यार हळसाणे आनी शेंगदाणे भितर हांवें दाखयल्ले तुमकां.
तर आयज सुद्दां खूब जाणांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला, स्पेशली शेंगदाणे आसा जाल्यार आमकां 3 किलो 4 किलो 5 किलो अशें दवर म्हणून. तर शेंगदाणे न्हय त्याच दिसा आउट ऑफ स्टॉक जाले. ज्या दिसा व्हिडिओ घातलो त्याच दिसा सगळो स्टॉक जो आसलो शेंगदाण्यांचो तो काबार जालो. खंय ना खंय 2-3 किलो म्हाका हांगा थंय एडजस्ट जालें. म्हटल्यार स्पेशली आमच्या वाड्यार जी कोण सेल करता शेंगदाणे बीन तेंच्या कडसून घेवन हांवें ते तुमकां दिले म्हणटा तशें. आनी आख्खे आतां काबार जाल्ले आसा शेंगदाणे. सो तेच बरोबर म्हणटात तशें हळसाणे सांगपाक गेल्यार हळसाण्याची एक्चुली हळसाणे आसले म्हाजे कडेन 6-7 किलो आसले. बट एक ऑर्डर जी आसा ती कन्फर्म जाली. स्पेशली गुजराताक एक ऑर्डर कन्फर्म जाली 5 किलाची. सो ते 5 किलो थंय गेले. सो तोय बीन स्टॉक जो आसा तो आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. हळसाणे बीन सगळे म्हणटात तशें. सो तुमकां कळत आसतलें कारण खूब जाणां म्हाका कॉल करतात. अशें जाता की ज्या दिसा हांव व्हिडिओ घालता न्हय त्याच दिसा कॉन्टॅक्ट करतात आनी खूब जाणां बुकींग करून दवरता, खूब जाणां ऑर्डर करता आनी तेज्या मागीर रोखडो स्टॉक जो आसा तो आउट ऑफ स्टॉक जाता. सो तुमकां कळत आसतलें. आतां गरम मसालो सुद्दां येता. सो म्हणटा तशें स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिलाच आसतलो हांवें. सो तेजेर तुमी कॉल करा, वॉट्सॅप करा आनी गरम मसालो सुद्दां ऑर्डर करूं शकता. बेगिना म्हणटा तो कारण स्टॉक रोखडो मागीर आउट ऑफ स्टॉक जाता आनी मागीर हांव सुद्दां कांय करूं शकना. आनी सद्या अशें आसा की जे ओल्ड ऑर्डरी आसा तांकां हांव पयलीं दितलें, जे फ्रेश ऑर्डरी आसा तांकांय बीन दितलें. त्याच बरोबर तेतूनसून जर ऑर्डरी उरले जाल्यार ते म्हणटा तशें मातशें टायम घेवन दितले. कारण परत स्टॉक हाडपाक म्हाका मिरसांगो सुकोवपाक जाय, वत कशें कितें येता तें पळोवपाक जाय. हे सगळ्या गोश्टी पळोवपाक जाय, मॅनेज करपाक जाय. तेज्या मागीर परत स्टॉक घेवन येवपाक जाय. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. ते आमचो देव बरें करूं. सो आमच्या हांगसर गडबड चालू आसा. तर चला ह्या गडबडीन व्हिडिओ करपाक जायना म्हाका तरी बट हांवें ट्राय केलो, थोडोसो शूट केलो कारण तुमकां अपडेट मेळोंक जाय मसाल्याचो तेका लागून. तर चला बाय बाय.